Customs present. नमस्कार, हाँ उर्मिला प्रभू. आज थ्रू सासम प्रोडक्शन्स तुमगेल खातीर एक लायक व्हॅलेंटायन्स गिफ्ट घेवन आयली. लास्ट टायम वर्केन तुमकां आमगेल व्हॅलेंटायन्स डे गिफ्ट भारी आवडलें आनी तुमगेल इतलें मोग आमकां बदलची मन प्रसन्न जाल्लें. ह्या टायमाची तुमकां व्हॅलेंटायन्स डे गिफ्ट इज विथ द डिफरन्स. सांगचें म्हळ्यार एडल्ट कंटेंट. ओहो, हांव म्हणचें म्हळ्यार मॅच्युअर एडल्ट कंटेंट तुमगेल खातीर. कळ्ळें? हांव मस्त हाजे विशीं तुमकां कसं न्हय म्हूण सांगना. इत्या म्हळ्यार तुमगेल क्युरियोसिटी, तुमगेल गंमत हांव सांगून रिड्यूस करतलें. तशी आमी मोगान तुमगेल खातीर मोगा दिवसारी व्हॅलेंटायन्स डे गिफ्ट घेवन आयलींची. तशींच तुमी आमकां एकदम मोग दाखोवका. कशी म्हळ्यार तें लायक बटनच पळय, लायक बटन प्रेस करून मोग दाखयाची, आमगेल चॅनलाक सबस्क्रायब करायची. ओके, हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में. अरे कोण बाबा सकाळी पुढे बेल वाला? कोण की सेल्समॅनशी दिसता पळवता. कौन बा? अच्छा, हम ले किलेंची सेल्समैन. देखो भैया, हमको कुछ नहीं मांगता है, तुम चले जाओ. सुबह सुबह आके डिस्टर्ब करता है. बोला ना मेरे को नहीं चाहिए. सॉरी, आई एम नॉट सेल्समॅन. हांव धनंजय, तुमकां मेळचें आयला हांव. अच्छा, कसं लाका? कसं काम आशिल्लें? काम म्हणल्यार थोडें पर्सनल काम आशिल्लें. भितर येवन सांगू की? आता तू ऑलरेडी भितर आयला चलपाची. बस. कसं की कळना. सेल्समॅन म्हणून हांवें केलें जाल्यार आमचीगेलो उलयता बरो दिसता. पळयता कसं पर्सनल काम आसता काय म्हणून. हां, कसं जावंक आशिल्लें तुका? कसं पर्सनल काम आशिल्लें? नाही, पर्सनल म्हळ्यार न्ही, एक म्हाका सोयरीके खातीर हांव आयला. सोयरीके खातीर? खंडीत रॉंग एड्रेसार आयला. हांगा सोयरीके खातीर एलिजिबल कोणूय नाची. एड्रेस बरोबर आसा, हांव पळयला. हां, म्हाका दिसता बरोबर आसा. हांव कसं की चुकला दिसता. कळलं? असो इतली दूर तुकून आयला ना कोणाक कसं सोयरीक म्हणून एक निमगीता कोणाले बरं जात जाल्यार आमी कितें. हां, जायत चेल्लो कोण? चेल्लो तशी बरो एज्युकेटेड अँड वेल सेटल्ड आसा. लायक पगार आनी असं की? वय लायक पगार आनी पळोवचे पण समज वे. अच्छा, आणि सिगरेट आजकाल सांगू काय ना? तशी फॉर्च्युनेटली काय ना. सिगरेटांचे आणि पिवचे अशी काय पिवची आणि काय ना तशी. सगळं संपन्न दिसता. असो कोणे लायक सोयरीक असल्यार पळय. हां, तू खंडीत सांगता. तुगेले फोन नंबर सोडून बस तुम्ही गेले गे जाल्यार एक काम करी. तू सोयरीक कोणच्या काय ना ते चेल्ल्याक जाता का कॉपी जेव्हा असं की तुगेले गी कॉपी बाकी पुरं डिटेल्स खंय काम करता त्या पुरा डिटेल आसता तुगेले ते करेक्ट आसा. आणि फोटो असं की ना. इत्या म्हळ्यार हांव तुका एक सांगता. आजकाल कसं पळय मस्त चल्ला. फोटो एक दाखोवचे आशिल्ले मागीर गुण विंगड आसता. मग तसं पुरा रिस्क नाका. पण नाका सांगता म्हाका करेक्ट चेल्ल्यार फोटो जेवका जातात जेवका ताजे खातीर हांव तुका लिंगूचे. नाही, तशी पळयार नाही. तुमकां फोटो काय गरज ना. हां, इथे का नाही, फकत तो चेल्लो हांवच चेल्लो आसता. हां, कसं उलयता? वय हांव तू चेल्लो? वय. हां, मात समज की ना. कसं उलयत म्हूण तुका कळत वे. तुगेल खातीर सोयरीके खातीर वे? वय म्हाके खातीरच हांव म्हणटा. संद वे तुगेल्या. तू म्हणटा तू सोयरीकेक हांगाच आयला. हांगा तू कोणा खातीर आयला? की उर्मिला हांगाच राबता न्हय. वय मेल भयणी. वय ती माझ्या ऑफिसा भितर काम करतास न्हय. हांव लेखलें की
व्हॅलेंटाईन डे असं आज तिका हांव प्रपोज करता उलयता. अरे व्हॅलेंटाईन डे ह्या पिशेक पण आवले इतले चेडू आवले ते यंगस्टर्स मात्र असं इतली मॅच्युअर तू आता तू व्हॅलेंटाईन डे विषयी उलयता रे हांगा कसं चलला हे ना तशी ताका व्हॅलेंटाईन हांव पिशे म्हणनाका ती हा. तशी ना. उर्मिला म्हागेल्या ऑफिसात काम करत आसा आनी हांव तिका पळयत आसा ते म्हगेले तिगले बरे गुर्तू आसा. आनी हांव कसं लेखलें की ते व्हड मनशां येवचे पत्रिका दाखोवचे आनी उलोवचे इतले वेळ घालोवचे पेक्षा म्हणजे डायरेक्ट येवन अप्रोच करता तुमकां. कसं लेका अप्रोच ते उर्मिला खातीर. अयो देवा तू कुर्मिला इतले गुर्तस वय तीन इतली काळ करून म्हाका कसलेय सांगिनी हे कसं म्हूण म्हाका वय नाही कोर कासुले का म्हाका बरें आनी तू सोयरिके विशीं उलयता एक मालगड मनशा तू येवं का म्हूण तें आनी तुका गुर्तुना ना बाय. नाही आशिल्लें पण तुमी पळयत आसा इतलें प्राय जावन गेला मागेली. हा वचो वचो बरें कळ्ळें हांव म्हाका म्हणलें डायरेक्ट उलयता तशें. जाय ते आतां म्हाका उर्मिलाले निमगू न्हू सांग का कसं म्हूण म्हाका कळ का उर्मिलाले वय, वय. उलयता हांव पळयत ती कसं म्हूण उर्मिला उर्मिला आका कसले किरडे तर आसा का तू काली सांगला हांव का की आज व्हॅलेंटाईन्स डे आमच्या ऑफिसान सगळ्यांनी डिसायड केला रेड कपड ड्रेस कसं नाही घाल येवचे व्हॅलेंटाईन वय. डे पण ऑफिसात सगळ्यांनी डिसायड केला का हा. कसले बोवार तरस तू कोण आयला म्हूण पळय तेका पळय धनंजय तू आमका आमगे ते ऑफिसात वचून तू आमगे ते सकाळी सकाळी पुढे हांव तुका सांगिल्लें की हांव तुका सरप्राईज दिता म्हणून व्हॅलेंटाईन डे म्हणून हांव आयला. या सरप्राईज नाही या शॉक काय खंयचे शॉक काय? या म्हाका गोत ना आका गोत ना शैला यू नो इच अदर आका हो आमगे ऑफिसान तू काम करता 10 वर्स लोकून आसा वय हांव तितले बरोबर काम करता. ओके मागीर कसं मुखार लायक वयली वयली प्रमोशन मेळटा का हा. आणि वॅल्यूज प्रिन्सिपल्स आणि व्हेरी टॅलेंटेड आका सकाळ म्हणारी एकदम लायक आसा का हो आणि एक सांगची म्हणारी आका तुमचे परमिशन शिवाय आका आम्ही बिलकुल मुखार वचना म्हणून आम्ही सुरेख सांगला आका कळलं आम्ही वय आम्ही लेखिलेची ना वय आम्ही लेखिलेची आम्ही उलयलेले ना की आकाले परमिशन घ्यायचे वय, तू मागीर permission नाही. मागीर मुखार वय वचचे आम्ही ठरयलेले हा. तशी ठरयलेली. तशी ठरय ना तुम्ही पुरा ते जेव लेक्चर असं 2-3 दिवस देखून एक व्हॅलेंटाईन म्हणून एक एक्साइटमेंट पळयला नाका नवे कापड आणि तांबडेच घेऊन आका, आयला आका. आतां म्हाका कळटा तुमगे या आम्ही संसार करचे पडी तुमगे परमिशन शिवाय मुखार वचना चाका आम्ही ऑलरेडी तुका सांगला हांव सांगला की परमिशन घेवनूची मुखार वचचे ताचे खातीर आका आणि काय नाका वय तेच मी सांगता. सांग तुम्ही पुरा ठरवून झाला नाही ना, तशी ना, ठरवून त्या- घाल ना तुम्ही आशीर्वाद दिल्यार आम्ही मुखार वतले. आता आम्ही कसं ठरयला म्हणाली तू सांगची सुरेरी ताजे नंतर आम्ही मुखार वचचे म्हणून या ठरयला ना धनंजय आम्ही वय तेच आका म्हणतात. परमिशन घेतली मुखार वच म्हणून ओके कळ्ळें तुम्ही दोगांय एकमेकांक पसंत करताची वय आका दोगांले व्हॅल्यूज तुमकां लायक दिसता वय आका आतां ह्या प्रायार तुमकां मुखार सुका वय तेच म्हणतो. खंडीत समज तुम्ही ठरयला ना दोगांनी वय म्हाका वय, पण वय. कशी तरी उलोवच्या दिसता वय. अशें पण आता तुम्ही कळलें तुमकां वय, कसं वय. नाही तू काय आयला. तशें असल्यारी मेगेल कांय अडिना अरे खंडीत काय अडिना वा आता आका म्हाका एक दिसता का की आम्ही मुखार गेल्यारी म्हाका एकदम मनान तशें दिसतर आसा का तर आतां कसं इतलं वगी एक म्हळ्यार इतलें वगी येस म्हणटा म्हणून हांव लेखली आनी हांव वतला का म्हाका एक म्हाका मनान बेजार जातला का तू एकली जातली ना म्हाका आमी केन्नाय वटूच आका आमी दोगांय
त्या विषय तू एकली जातली वय ही एकली जातली वय आम्ही आपण सगळ्याची तेवढे तेच विचार करता आशिल्ले. अच्छा तरी कसं लेखला तुवें एकली जात जाल्यार कसं करचें हांव कसं लेखता आशिल्लें इफ यू डोंट माइंड म्हाका एक सजेशन आशिल्लें ओके की व्हडली मग जाल्यार तुम्ही आमगेले बरोबर एकली रावपाक तुका दहेज तशी नाही मागीर आमकां काळजी दिसता तुम्ही कशी एकली रावतले नाही साध्य नाका साध्य नाका काय करेक्ट सांगतारच धनंजय हा तू करेक्ट चांगचे लो सुद्धा दिला म्हाका दिसता हा बहिणीक कशी पटयला हा. आता म्हाका काय पटयता व्हडलीक म्हाका त्या घरकड व्हरता काय तितले पुरी नाका ते ना ना तशी काय ना तुम्ही सिरियसली हांव उलयता म्हाका कसं अरे नॉट बॅड इज क्वाइट स्मार्ट तुम्ही तुमगे संसार चंदाय करायची म्हाका केन्ना जावं पडटा हांव तुमगे ते येता मी जिद्द करू का म्हणून ना तुम्ही अशी ना अशी ना थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही इतलं परमिशन देता आय रियली टुडे माय व्हॅलेंटाईन डे इज रियली ट्रू व्हॅलेंटाईन डे हा पाय पडता आशीर्वाद घेता वय आशीर्वाद घेता तू पण आमगेली पर्सनल व्हॅल्यूज पण आमकां मागीर काय शिकवता धनंजय आणि तू म्हाका व्हॅल्यूज आणि फुकट सांगता आशिल्ली मागीर अक्का इतली स्ट्रिक्ट आसा आणि अशी तशी बरी आशिल्लें वय म्हाका हांव अशी भित्त आशिल्लो आवड तशी म्हाका कंठांतल्यान शब्द भायर पळयता, उलयता जायना. तेच हांव पळयता उर्मिला काय उलोवंक जायना टेन्शन तुगे सोडी मिगेल गेले असो चांगच्या लो पसंत केला तुवें कळ्ळें थँक्यू Thank you. थँक्यू अक्का. I had given up hope. या व्हॅलेंटाईन डे खरे स्पेशल हांव तुका सांगता तुम्ही आता ऑफिसा वेळ जाता न्हू दोगांक आज आम्ही ऑफिसात वचना आम्ही डायरेक्ट व्हॅलेंटाईन पार्टी वता सर सरप्राईज व्हॅलेंटाईन डे म्हणून उठून ते कापड घेवचे तुमकां कलर पडतो रेड कलर ताचे एक चंद हार्ट शेप एक पर्स घेतिले त्या धनंजय नाव तर तोच म्हण म्हाका गुत ना त्यामुळे ताका कितें घेवन वच उडगां आसा न्ही आका हांव कशी विसरतली ह्या पर्स स्पेशली आज घेतला हांवें कंदापणी मारत पर्स घेतला धनंजय तू विदाउट चढे आता आयचे दीस गंमत स्पेंड करायची हॅपी व्हॅलेंटाईन डे टू बोथ ऑफ यू थँक्यू अक्का हॅव अ ग्रेट टाइम आणि व्हडली भक्की करची वय. ऑलरेडी इतली लेट झाला सो यू कॅन नो थँक्यू आता बच्चाची दोघे बाय चल बच्चे ओके बाय ह्या एक सोयरीक मेळ्ळी आमगे उर्मिलाक जावे तर चलो एक तर लायक शिकला प्रमोशन काय सांबळ खंडीत तक लायक असं चके स्मार्ट असं जावे तर उर्मिलाले असो एक मेगेले खुसको उण जाल्लो तशी पळोवचे गेल्या रे उर्मिला पशी एक म्हाका दिसता 3-4 वर्स मात्र हांव व्हडी म्हाका ट्राय करून दिना म्हाका दिसता धनंजय कोणेय पुणी एक अण्ण जेव आसच्या पुरो कजन जेव कोणे कोलीग आसच्या पुरो फ्रेंड आसच्या पुरो म्हाका दिसता नेक्स्ट व्हॅलेंटाईन येवचे पयस फुडें हांवें जोडीन येवच्या पुरो शोभा वे देर इज अ विल देर इज अ वे खंडीत तू काय तो कसला धनंजया पशी लायक सोयरीक म्हाकाय मेळटा सेकंड इनिंग्स कोच्या कोणाकय अड्डिना ह्या व्हॅलेंटाईन डे कशी जाल्ल्या नेक्स्ट व्हॅलेंटाईन डे तुम्ही वेट करायची हांवें जोडीन येता पळय सो हॅपी व्हॅलेंटाईन डे पूर जनाक मेकेला दकुनो बेस्ट विशेस
नमस्कार हांव उर्मिला प्रभू आज म्हाका एकदम खुशी आसा इत्या म्हूण निमगे याची सुरेर आमी सासम प्रोडक्शन स्टार्ट करताना ओन्ली 3 आशिल्लींची आनीक एक सांगता आजीची व्हॅलेंटायन्स डे दिवसाची आमी आमगे प्रोडक्शन लॉन्च केलेलें आजी सासम फंड घालनंतर पट 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 जावन 3 आशिल 4 जाले 4 आशिल 5 ये याची बिगेल वटू हांव बिगेल फुल टीम तुमगेल वटू इंट्रोड्यूस करता हा शोभा भट शोभा हा धनंजय शानभाग श्वेता भट वंदिता कामत मनापासून तुमकां एकदम थँक्यू म्हणटा इत्या म्हळ्यार तुमगे मोगा निमित्ताची आमी आजी होड 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 जतर आसाची अशींची तुमी आमकां मोग दितर रावतलींची प्रोत्साहन करतर आसल्यार आमी आनी व्हड व्हड जावन तुमकां आनी लायक कार्यक्रम तुमगे पर्यंत येवचे हेंची सासम प्रोडक्शनाले प्रयत्न आसा म्हणटा न्हय प्रयत्न में परमेश्वर थँक्यू